घालून आसा जो पळय दिवाडी आणि ती दिवाळची फेरी थंय गोरो फेरी घालपाची आसा थंयसर तेणे एक अनाउन्समेंट केलें की थंयसरच्या लोकल लोकांक जे पळय ट्रॅव्हल करतले ते फेरयेंच्यान तांकां तो फ्री ऑफ चार्जीस दितलो म्हणून हे फ्री ऑफ चार्जीस करून घेवपाक कोणाचो वांटो आसा आनी कितें आसा पळय तेजे खरेंच हांव अभिनंदन करता कारण थंयसर लोकल आमदारान केलें आसतलें म्हणजे आमच्या आमदाराचें जे कितें सांगूंक जाय पळय ते आमचे हांगा जे लोकल जे आसा किंवा गो फॉरवर्ड पक्षाचे जो प्रेसिडेंट आसा आमचो मया ब्लॉकाचो तो तुमकां सांगतलो पण हांव इकेच आयज सांगूंक सोदता की लोकल ह्या आमचे जे कार्यकर्ते आसा किंवा जे पळय अफेक्टेड लोक जे आसा पळय ताका तुमच्या बरोबर ते शेअर करतले तांकां कितें एक्सपिरियन्स आसा आनी हे पयलींचो कितें एक्सपिरियन्स आसा पळय जो पळय आश्वासनां दिल्ली सीएमान दिल्ली कन्सर्न मिनिस्टरान दिल्ली कन्सर्न आमचो जो लोकल आमदारान जे आसा पळय 2-2, 4-4 मिटिंगे घेवन पळय दिल्लेले पळय तेचेर सविस्तर तुमकां ते ब्रीफ करतले पण जे पळय सध्या गोंयांत चालू आसा आनी जे पळय लोकांचे जे हाल करप चालू आसा पळय तेचेर सामको उजवड घालतले आमचो समरेश बाब ताच्या फाटल्यान आमच्या बरोबर आसा हांगासले लोकल जो सदांच लोकांचे इश्यू घेवन आसता तो अश्विन चोडणकर आसा तसोच आमचो एक्टिविस्ट आसा हो सदांच जे गोंयाचे न्हू आनी मेन म्हणटा ते आमचे चोंडा गांवचे किंवा मया गांवचे जी काही प्रश्न आसा पळय तो उजवाडान हाडून दाखयता हांव संदेशाक सांगता की जे कितें आमी प्रॉब्लेम फेस करता पळय ते तेणी मांडपाचे संतोष सांगपाचें म्हटल्यार खरेंच वायट दिसता तुमकां पत्रकारांक परत परत हांगा येवन हे विशय घेवचे पडटा कितें करतले तुमी येवन आमकां सपोर्ट करता आमचे विशय घेता आमचे विशय मांडटा म्हणून तुमचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा तुमचे स्वागत करता पयल्यान पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार हो जो विशय आतां सांगला रोरो फेरीचो अशें आतां रोरो फेरी ही सदांच रडत आसा ते बरोबर आसा आनी आमकां खूब रोरोचे त्रास जावपाक लागले आतां तुमी हांगा पळयता एक 15 दीस पयलीं रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे भोसले बाबान एक मेसेज घातली की द्वारका फेरीबोट सर्विसिंगान गेल्या म्हणून 4 दिसांनी येतली म्हणून आतां 8-10 दीस जाले ती फेरीबोट ना आनी सकाळचे आमकां हांगा अशे त्रास भोगचे पडटा हांगा ह्या रुटाचेर चोडणा गांवचे तशेंच मया बिचोले साखळेच्यान लोक हांगा ट्रॅव्हल करता प्रत्येक लोकांक हांगा सकाळचे त्रास जाता हांगा वरांची वरां लोक लायनीक उरता आमचो डिमांड पयलीं कितें आसलो की आमकां फेरीचो फेर जो आसा तो रोलबॅक करपाचो आसलो तो काय अजून जावंक ना आमचो सायडींचो पेट आसा हो दिसता तुमकां दिवाडेक आज सीएमान अनाउन्स केलें की तांकां त्या लोकांक फेरी सर्वीस फ्री रोरो फेरी सर्वीस फ्री म्हणून हें आमकां कित्याक जायना आमी भेटावले न्हू आमी जेन्ना सीएमान मेळ्ळे आमकां सीएमान सांगलें तुमची फेरी फेर आमी रोलबॅक करता म्हणून आमी म्हटलें रोलबॅक करून दी आमकां फक्त ते फुकट नाका तांकां 10 तरी करा ते काय अजून जायना सर्वीस सारकी ना मेन म्हटल्यार ह्यो धाकट्यो फेरीबोटी आसा हेंचो विशय गांभीर्यान घेवपाची गरज आसा आतां ह्यो ज्यो धाकट्यो फेरी आसात ते सगळे सामके ते मातले खरेंच मातले कारण हे तेंच्यांनी सर्वीस सारकी दी जाल्यार रोरो फेरीची गरजूच आसची ना आमकां पूण हे सर्वीस आमकां सारकी दिना अशें कळून येयलां की तेंचे जे कितें चलना म्हणजे चुकीत मार्गान कितें चलना हें आमी उजवाडाक हाडटले ह्या फेरीच्या स्टाफांक एक्सपोज करतले आमकां 2-3 दीस टायम दियात हे आमी एक्सपोज करपाचे विथ प्रूफ आनी विथ फोटोग्राफ सगळे आमचे डेटा मेळ्ळो आसा आमकां दुसरी गजाल रोरो फेरीबोट द्वारका फेरीबोट आनी ही आमची गंगोत्री ह्यो 2 फेरीबोटी बरोबर आमी 3 फेरीबोटी एक्स्ट्रा मागलेली सांजच्या टायमार फक्त 2 रोरो आनी फक्त ते 2 धक्के चलता सो आमचे डिमांड जे आसा ते केन्नाच फुलफील जायना केन्ना केन्ना अशें दिसता की आमचो आमदार खंय तरी कमी पडटा आमच्या आमदाराक ती कॅपेसिटी ना आमच्या आमदाराक तपासतात ना की ह्या सरकारा कडेन झगडून कारण ती सरकार आसा झगडपाची गरजूच ना पूण ते करून हाडून आमच्या लोकांक सर्विसीस दिल्यो ह्यो तूं कित्याक दिना अशें दिसता की तूं जर दिवाळी फुकट फेरी येवंक शकता जाल्यार आमकां कित्याक ना हो प्रश्न हांव सरळ आमदाराक विचारता पूण विचारता आसतना हेंय सांगता की आमकां जे त्रास जाता ते फुडल्या 2 दिसां भितर कंप्लीट म्हणजे सॉल्व जावपाक जाय जी फेरी सर्विसिंगाक गेल्या ती कितेंय जाल्यार आमकां कळलेलें ना पूण आमकां हो जो त्रास जाता आनी ते तुमी आमकां आमचे सुरक्षेन दिवपाक जाय ना जाल्यार आमकां हो फेरी धक्को बंद करचो पडटलो खरेंच आमकां हो फेरी धक्को बंद करचो पडटलो आनी आमी ताचो फॅक्टरी पोवचे ना आनी आमचे कितें मागीर केसी जाल्यार कितेंय करा दुसरी गजाल हांगाचे ट्रॅफीक कन्सिडंट जाता एकदाच तेन्ना हांगा पंचायत बॉडी केली आमदार येता म्हणून हांगा मिटींग घेतली हांगा पार्किंग असलेली करूया हें करूया तें करूया अजून मेरेन कांयच ना हांगा सकाळचे त्रास आसता आमी भोगता पंचायत मंडळ भोगिना तांकां हांगा पडलेलेच ना कोणाचें ते फक्त हांगा निवडून येयली की काम खेळत आसता ते म्हणजे ते कशें आसा कितें म्हणटा संगीत खुर्ची खेळटा 1 वर्स हो 1 वर्स तो 1 वर्स तो आनी तेच्या पयलीं कडेन कांयच करिना
हांव तेंच्याकडे मागता तेंच्यांनी हांगा लक्ष घालून ह्या फेरी जाग्याचेर लक्ष घालून हांगाची पार्किंग सुविधा हांगाचो बस स्टँड शेड आसा तो तशेंच हांगाचो कचरो जो उडयल्लो आसा तो कितें डेब्रीज उडयल्ले आसा तो हांगाच्यान जाता तितले बेगीन एका विका भितर हे क्लियर जावपाक जाय ना जाल्यार हेजेर बरो आवाज जातलो ही तुमकां शिटकावणी देव बरें करूं पळय आमदार लक्ष घालिना म्हणून हेजेर स्पश्ट आनी एकूच आन्सर येता आमदार मात्तूय लक्ष घालिना जेन्ना जेन्ना आमदाराक कोण वचून मेळटा तो फक्त आयकता तेजेर एक्शन कांयच घेयना फक्त तेणें एकूच केलें की आमकां त्या वेळार जेन्ना रोलो फेरी चालू जाली रोल बॅक करूया म्हणून ताका अंदाज येयलो की हांगा एक मोठें एज्युकेशन जातलें म्हणून आनी तें जावपाचें आसलें तेणें फक्त तें एज्युकेशन जावपाक जायना म्हणून आमकां आपूण हाडलें आनी आमकां स्किमा कडेन व्हेलें आमकां अशें दिसता की आमकां पिशान काडलें थंय सो तेजें लक्षच ना हांगा लक्ष घालीत ना तो ताका फक्त तो वोटिंगा टायमार हांगा येतलो इलेक्शन टायमार हांगा येतलो आमदारान फोटिंगपणां केली खंय दिता आतां जेन्ना तूं आमकां एश्युरन्स दिता आनी एश्युरन्स तें वर्स भर जायना जाल्यार फोटींग म्हणत न्हू तें कितें म्हणटो हितून एक सांगता तुमकां आमी जर बारीक पळोवंक जाल्यार वेन आमदारान जेन्ना पळय सांगलें लोकल सांग तेन्ना पळय जनरेशनाक बसले हांगासर पळय तेन्ना आमदारान सांगलें की तुमी ह्या तुमचें अपॉइंटमेंट सीएमा कडेन घेतला म्हणून त्या उपरांत हांगाचे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह 4 to 5 पिपल्स अलोंग विथ आमदार सीएमा कडेन गेले आनी सीएमा बरोबर डिस्कशन जावन सीएमान आणि आमच्या लोकल आमदारांक थंय एस्युरन्स दिले की 30 रुपयाची जी तिकेट आसा ती तुमकां लोकल्सांक 10 रुपया करून दिता म्हणून लोकांनी फुकट दी म्हणून सांगून घाल्लेली जी पळय 30 रुपया आसा पळय ती 10 रुपयाचेर कर म्हणून हो डिमांड आसलो आणि रेग्युलर हांगासर दोरो फेरी चलची तेच्या बरोबर जो पळय ऑफ टायम जो आसता पळय थंयसर ज्यो धाकट्यो फेरी आसा पळय त्यो रेग्युलर चलपाच्यो आणि पीक आवर्सात जे सकाळचो आणि सांजच्या टायमार आसा पळय थंयसर एज्युकेशन जावपाक जायना थंयसर जो डिमांड आसता लोकांचो पळय तितक्यो फेरी चलपाक जाय हे सगळे एस्युरन्स दिवन त्यांच्या तोंडांनी पोपट कशें उलोवन तेंच्यांनी सांगलेलें आनी हांकां पोपट करून उडयले तेंच्यांनी आणि ते गोष्टीक आतां 7-8 म्हयने जाले जाल्यार ते 30 रुपयाचे 10 रुपयाचे करता म्हणून सांगलेले पळय त्या उतराचेर फोटिंगपणाक हांव म्हणटा हे सरकार सीएमा सकट आमचो जो लोकल आमदार आसा पळय हे फोटिंग आणि फोटिंगाचे धंदे करता हांगासर फक्त गजाली सांगता अशे गोड गोड गुडयतात आणि काय ना म्हणजे तांकां कितें आसा लोक म्हणजे सामके फालतून लोक अशे समजतात